জেজুক আমি আতা নমস্কার করিয়া येपुरी पवित्र साक्रमेंतान जेजू आमचे सोबे सदांच आसा. ताका आमी भोसया वाखाणया कित्याक तो आमकां बाप आजीर कोत्ता. बापाक तो आमचे सोर्शीं हाडटा. बाप तो आमकां आपल्या जिवितांतल्यान दाखयता. ह्या बापाक आमी नमस्कार करया जेजू सोबे. Baba Moshe Mogala, Baba Moshe Mogala, Baba Moshe Mogala, Baba Moshe Mogala, Moshin Shivit Dusha hatan sota, Tuka manta, Tidlets kor mormata, Kite korshi, Tu so upkar manta, Soglyak toyar, Soglets mogan geta, Baba Moshe Mogala, Baba Moshe Mogala, Baba Moshe Mogala, Baba Moshe Mogala. Tuchis kushi saundi Moshe sove, Somes munsha sogliarot na sove, Itliatsuki dados kalis Moshe, Tuche lagi anig magchegite, Baba Moshe Mogala, Baba Moshe Mogala, Baba Moshe Mogala, Baba Moshe Mogala, Mosot mo tu shahatan kaltan, Soglia kalsan tu kadevadita, Kitiak tu so haut sort mokorta, Animakat tu sheadindita, Dempa Moshe Mogala, Baba Moshe Mogala, Baba Moshe Mogala, Baba Moshe Mogala. Vor viswas Tusha Mogar Devta, Tushir Patyon, Tusha Kopad Lipta, Haputuso, Moso tu Bab Morta, Tushe Oslo, Babui Makamerna, Baba Moshe Mogala, Baba Moshe Mogala, Baba Moshe Mogala, Baba Moshe Mogala.
जेजू, तुवें आमकां सांगलां की आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय म्हणून. कित्याक मोग म्हणल्यार देवा कडचोच, आनी जो कोण मोग करता तो देवा थावन जल्मला आनी देवाक वळखता. जो कोण मोग करिना ताका देवाची ओळख मेळूंक ना. कित्याक देव म्हणल्यार मोगूच. आपल्या एकल्याच पुता वरवीं आमकां जिवीत मेळचे खातीर देवान ताका संवसारांत धाडलो. हातून देव आमचो मोग करता म्हूण उगडापें जालें. हांव मोग म्हणटा तो हो: आमी देवाचो मोग केला तो न्हय, पूण ताणें आमचो मोग केलो. तो आमच्या पातकां पासत बोली कसो मेलो. जेजू, तूंच जावन आसाय तो मोग देवाचो. आनी जितलें आमचें अंतस्करण तुका आजीर जाता तितलो तूं आमचें सगळें वाडटाय आनी तुजो मोग आमच्या आख्खे कुडींत, मनांत, आत्म्यांत भरोन येता. आनी आमी तुजे सारकीं करुणायेचीं मनशां जावंक लागता. आमी दुसऱ्यांक दोळे दाखयता. कित्याक दुसऱ्यां सवें तूं जियेताय, पूण तीं तुजें सवें जियेनात म्हणून तांचें सवें पातक घडटा, उतरांनी, कन्यांनी आनी तांच्या चालींतल्यान. आनी जेन्ना आमी तांच्या पातकाक हाजीर जाता, आमी तुका एकवटोन तुजी दयाळाय आमी तांकां दाखोवंक लागता. तुजे समजणींत आमी तांकां समजोवंक लागता. आमी तांचें पातक पत्करता आनी तुका तें भेटयता. आनी हे परी आमचें सवें तूं बोली जाताय आनी आमकां तुज्या मोगांत वांटो दिताय. ह्या दिसांनी कोरोना व्हायरसाक लागून जीं कोश्टावतालीं ओ जीं कोण भिरांतीन आसलेलीं ओ जीं कोण पळून वचोंक सोदतालीं तितल्यांकूय आमी आजीरूच न्हय, पूण आमी तांकां मदतूय केलेली आसा. ही मदत वयले वयली न्हय, ही मदत तुका एकवटोन आमी दुसऱ्यांक तुजी करुणाय, दयाळाय, तुजी मदत आमी तांकां दिलेली आसा. आनी हातून आमकां एक दादोसकाय मेळटा.
ही दादोसकाय जावन आसा तुजें आसप आमच्या उतरांनी कोन्नांनी आनी चालींतल्यान आनी हाका लागून तुजो आनंद आमचें सगळें वाडटा आमी संतोशान बगता आनी उर्बेवून जाता हे कृपेन तूं आमकां सदांच बाळगून दवरताय जेजू तुजे दोळे आमचेर लावन आनी आमचे दोळे तुजेर लावन हें सगलें आपलेपण आमचें तुज्या ताब्यांत करून तुजें जिवीत तुजो पवित्र आत्मो आमी पत्करता तुजें काळीज करुणायेचें दयेचें तुज्या काळजा सारकी तूं आमकां आतां करून दवरताय आनी आमकां हे परी तयार कोत्ताय दुसऱ्यांक तुजो मोग आजीर करच्याक तुका दिनवासता हांव जेजू वाखाणटा हांव कित्याक हे परी तूं आमकां तुजे अभिषेक कोत्ताय तुज्या पवित्र आत्म्यान तूं आमकां मागताय तुजो वावर आमच्या उतरांनी कोन्यांनी आनी चालींतल्यान फुडें व्हरूंक आनी ज्यो आमकां संदी मेळटात ती आमचे सगळे निर्फळ जावं न जावं पूण तुजे मदतीन तुजे काकलुतीन आमकां धीर आनी आदार दी Sanskara kitल्या vorten Sashtangi naman korta Soran yun adli oridi Sevador novodorta Soim bache vishoyam che Gospodat kuta mukar Tirvaru amca bavar Soim borte vishoy dinar Priti cha baba kamcha Soy divon budak dacha Morgotun kalsantodan Vonduya vakanuya Upsalya tanche modla Mogacha povitratmyan Samsarko kate pornan Manilya sasnan sasnan Amen तुवें तांकां सोर्गीचो उणो दिलोय Soglia varaco unoto प्रार्थुया देवा एका अजापाच्या संस्कारांत तुवें आमकां तुज्या कोश्ट मरणाचो उगडास घडून दवरला तो तुज्या मासा रोगताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं थांबो नासतना तुजे सोडवणीचो फळ आमकां भोगूंक फाव कर तूं जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक Amen
ट्रीप जाता टिकटॉक टिकटॉक बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, माय मोगाचो योगात तुमकां सगल्यांक ह्या जेजूच्या भोव पवित्र काळजाची परब आयज आमी समोरमता. ह्या मिसान वांटो घेवच्याक तुमकां माय मोगाचो योगकार दिता. तुमची सगळीं खाजगी मागणी इंतेसां आसात ती मनांत दवरात. ह्या मिसाचें जे खेरीत इंतेसां आसात ते मनांत धरून ह्या मिसान आतां वांटो घेतना पयले सुवातेर देवाचें बोगसणें आनी एकामेकाचें बोगसणें मागया आनी म्हणया, हांव पातकी सोरपो दितात देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उंचारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडान विचारून, वायट आतारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बेगीनच सुद्दां सांकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोरपो दितात देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. मागुया. काकलूत सारा बापा, आमच्या पातकां पासत गायिल्ल्या तुज्या पुताच्या काळजा उदेशी मोगाची ओप्रिमीत दिरवी तूं आमचेर ओत्ताय. शेवट पर्यंत आमचो मोग केल्ल्या ताच्या भोव उदार काळजाची आमचे जिणेंत खरी भोक्ती करूंक आनी मोगान ताका सोर पातकांचें फारीकपण दिवंक आमकां उदार काळजाची कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आतां चित दिवन देवाचें उतर आमी आयकोया. दुसरे समूर्तीच्या पुस्तका वेले वचप. मोइजेसान पोरजेक म्हणलें, तुमी तुमच्या सर्वेस्परा देवाक संस्कार लोली पोरजा. प्रितुमेच्या सगळ्या पोरजां मदलीं तुमकां सर्वेस्परान आपलें दायज करूंक विंचून काडल्यान. सर्वेस्परान तुमचेर आपलें काळीज दवरलां आनी तुमकां विंचून काडल्यान. हेरां पोरजां परस तुमी सोंकयेन चोड म्हूण न्हय, कित्याक सगळ्या पोरजां परस तुमी सोंकयेन एकदम थोडे आसल्यात. पूण तांणी तुमचो मोग केलो देखून आनी तुमच्या पुर्विल्यांक दिल्लो सोपूत पाळचे खातीर सर्वेस्परान आपल्या बोलिश्ट बावल्यान तुमकां भायर काडल्यान आनी गुलामपणाचे घरांतली
इजिप्ताच्या राजा फारोच्या हातांतली तुमकां सोडयल्यान सर्वेस्पर तुमचो देव खरोच देव म्हूण ओळखून घेयात. तो विस्वासी देव आनी आपलो कोरार तो सांबाळटा, बोलेपणान सांबाळटा आनी ताचो मोग करतल्यांक आनी ताज्यो आज्ञा सांबाळटल्यांक हजार पिणकाक तो आपले बोलेपण दाखयता, पूण आपलो द्वेस करतल्यांक तांचे जिबितांचोच कास लायता. आपलो द्वेस दवरतल्यांचो नाश करूंक तो फाटीं सरोना. ताच्याच जिबितांत ताजेर खास धाडटा. म्हणटच आयज हांव तुमकां दिता त्यो आज्ञा, हुकूम आनी कायदे तुमी पाळूंक जाय. देवाचें उतर देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो ताची भक्ती करतल्या थंय सर्वेस्पराचो मोग तोखता सासना सासनाक. म्हणया ताची भक्ती करतल्या थंय सर्वेस्पराचो मोग तोखता सासना सासनाक. ओतम्या म्हज्या गांव गांव सर्वेस्पराक दिन वासून ताचें पवित्र नांव वयर काड काळजांतसान. ओतम्या म्हज्या गांव गांव सर्वेस्पराक दी आर्गां कदींच विसरूं नाका ताचे मोगाचे दानां. जबाब ताची भक्ती करतल्या थंय सर्वेस्पराचो मोग तोखता सासना सासनाक. सगळे तुजे ओकमान मोगाचो देव बक्षिता. सगळे तुजे वायटाक गुणाचें वखद दिता. जिवीत तुजें खरेंच फोंडांतलें सोडून काडटा. माथयेर घालता मुकूट मोगा कोणवालायेचो. जबाब ताची भक्ती करतल्या थंय सर्वेस्पराचो मोग तोखता सासना सासनाक. नितीन फांगतात सगळीं ताची वर्ती कर्तुत्वां. जुलूम भोगतात तांकां दयेन मोगान तो राखता. मोइजेस आपल्या चाकराक आपले गूट उक्ते केले. इस्रायला मुखार फांकयली आपली नवलां. ताची जबाब ताची भक्ती करतल्या थंय सर्वेस्पराचो मोग तोखता सासना सासनाक. यावे दयाळ मोवाळ सगलोच माये मोगाचो. रोखडोच रागार जायना काकलुतीचो थेवो तो. आमचे व्हडा पातकांक फावो ती कास तो लायना. आमचे गुण्यावांचे फाव तें फारीकपण घेयना. जबाब ताची भक्ती करतल्या थंय सर्वेस्पराचो मोग तोखता सासना सासनाक. बागिवोन जुवावाचे पयले चिटीवेलें वाचप. म्हज्या अपुरबायेच्या भुरग्यांनो, एकामेकाचो मोग करुया. कित्याक मोग म्हणल्यार देवा कडचोच आनी जो कोण मोग करता तो देवातावन जल्मला आनी देवाक वळखता. जो कोण मोग करिना ताका देवाची ओळख मेळूंक ना. कित्याक देव म्हणल्यार मोगूच. आपल्या एकाच पुता पोरवीं आमकां जिवीत मेळचे खातीर देवान ताका संवसारान धाडलो. हातून देव आमचो मोग करता म्हूण उगडापें जालें. हांव मोग म्हणटा तो हो. आमी देवाचो मोग केला तो न्हय, पूण ताणें आमचो मोग केला तो. आमी आमची पातकां नाटाक करूंक बोली कसो आपल्या पुताक धाडून मोग दाखयलो तो. म्हज्या प्रितीच्या भुरग्यांनो, देवान जर आमचो इतलो मोग केलो, आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. देवाक कोणेंच कदींच पळोवंक ना, पूण आमी एकामेकाचो मोग केलो जाल्यार देव आमचे सोवें जियेता आनी ताचो मोग आमचे सोवें सोपुर्नायेक पावला. ताणें आपलो आत्मो आमकां दिला. हे कुणे वरवीं आमी ताजे सोवें जियेता आनी तो आमचे सोवें जियेता म्हूण
आमकां कळून येता. बापान आपल्या पुताक संवसाराचो तारो कसो धाडलो म्हूण आमी आमच्या दोळ्यांनी पळयला आनी हाजी आमी गोवाय दिता. जो कोण जेजू देवाचो पूत म्हूण मानून घेता ताजे सवें देव जियेता आनी तो देवा सवें जियेता. देव आमचो मोग करता हो मोग आमी ओळखून घेतला आनी ताचेर आमी विस्वास तेवला. देव म्हणल्यार मोगूच. जो कोण मोगान जियेता तो देवा सवें जियेता आनी देव ताजे सवें जियेता. देवाचें उतोरें. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय जोय. म्हजें जूं तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो. सर्वेस्पराक जोय. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान, मोयमा तुका सोम्या. जेजून म्हणलें, बापा, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या दोनया ह्यो वस्तू जाणारांक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरल्योय आनी सुपुल्ल्यांक उक्त्यो केल्योय म्हूण हांव तुका दिन वाचतां. वय बापा, हेंच तुका बरें दिसलें. सगळें म्हज्या बापान म्हज्या हातांत घाल्लें आसा आनी पुताक कोणूच वळखना, बगर एकलोच बाप. तशेंच बापाक कोणूच वळखना, बकर एकलोच पूत आनी ज्या मनशाक पूत आपले खुशेन बाप दाखयत तोच. सगळीं तुमी कोश्ट कोत्तात आनी ओज्याच्या बारा खाला आसात तीं म्हजीशीं यात आनी हांव तुमकां समाधान कोत्तलों. म्हजें जूं तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. तर म्हजें जूं सोंपें आनी ओळू म्हजें ओजें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वाखाणी तुका क्रिस्ता. एकलो भुरगो ल्हानसो तो रस्त्याचेर बसून भीक मागतालो. लोक येतालो वेतालो, थोडेच जाण पयशे घालताले. एकलो तरणाटो तेच सायडीन वेताना ताणें ताका पळयलो आनी एका सुमानान ताणें पोत्तून ताचेर नदर मारल्या उपरांत कामाक गेल्या थंयसर ताच्या मनांत ताचें सगळो गोत येतालें. हो भुरगो थंयसर भीक मागता, लोक येता वेता, थोडोच लोक ताका पयशे दिता. एक दीस ताणें कितें केलें, ते सायडीन वेताना ताचे शीं आयलो आनी ताचो तोक्टो आसलेलो तो ताणें पळयलो. त्या तोक्ट्यार ताणें कितें बरयलें आनी गेलो. लोक येता वेता तो आतां तो तोक्टो पळोवन ताका पयशे घालूंक लागलो. हो भुरगो एकदम थटकलो, कितें जालें काय म्हणून, कित्याक ह्या भुरग्याक दिसनासलेलें. तो कुड्डो आनी ताणें कितें बरयल्लें आदल्या तोक्ट्यार, हांव कुड्डो, म्हाका भीक दियात. पूण आतां कितें म्हणून जालें, कित्याक लागून इतलो लोक ताका पयशे दिवंक लागलो. मागीर ते सायडीन तोच भुरगो तरणाटो वेताना ताणें ताच्या पांयांक गोट धरलो. तूंच काय म्हूण लागलो तो. जाणेन हांगसर म्हज्या तोकट्याचेर कितें बरयल्लें आनी ते मेरेन सावन लोक म्हाका पयशे घालूंक लागला, कितें म्हणून बरयलां हें तुवें थंयसर. तो म्हूण लागलो, तुका पळोवन म्हाका चुचुरे दिसले. इतलो लोक हे सायडींतल्यान येता वेता आनी तुका कांयच दिना. म्हणटच हांवें बरयलें, आयज काय बरो दीस, पूण म्हाका दिसना. इतलें बरयलें हांवें. म्हणटच सगलो लोक तुका आतां दिसना म्हणून पयशे दिवंक लागलो तुजें ऑपरेशन करपाक आनी तुका परतून नदर दिवच्याक. म्हजे भयणीनो आनी भावनो, जेजून आमकां नदर दिलेली आसा. आमी सगळी वस्तू पळयता येता वेता, पूण आमकां खूब पटीन दिसना.
कितें दिसोंक ना आमकां पयले सुवातेर ताचो मोग. जेजू विस्वाशी मोगी म्हणजे कितें? आमी ताचे सांदे न्हय, तो आमकां विस्वाशी. आनी आमचें सोबें कितें जाता तितलें ताचें सोबें जाता म्हणटच तें तो सगळो अणभवता. ताचो मोग दुसरो म्हणजे मीत मेर नासलोलो. ही सगळीं आमची खोटेपणां आसात पळय, उणेपण आसा, पातक आसा, तितलें तो आपणाचेर घेता. आनी आमचे पासत ताणें आपलें जिवीत वारयल्लें आसा. हो ताचो मीत मेर नासलोलो मोग. आनी तिसरो म्हणजे तो आमकां सदांच आपयता आपल्या मोगांत आसरो घेवच्याक, विसव घेवच्याक. आनी हे परी आयच्या वाचपांनी आमी आयकलां कशे भाशेन जेजू आमकां आपयता आनी हे परी आपलो विस्वाशी मोग, मीत मेर नासलेलो मोग आनी ताच्या मोगान विसव घेवंक, आसरो घेवंक तो आमकां आपल्या काळजांत रावंक आपयता. जेजू आमचे भितर आसा, एकदम खोलायन आसा. ताका आमी आजीर जायत आसा. दर दिसा प्रत्येक सुस्कारान आमी ताका आजीर जाता आनी तो आमचे कुडींत मनांत ओतम्यांत आसा म्हणून आमी जाणाव. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, जशे भाशेन त्या भुरग्यान तरणाट्यान तें बदलून सगल्यांचे दोळे उक्ते केले आनी ते कोरोनायेन बरोवन त्या भुरग्याक चुचुल्ले, तेच भाशेन आमी एकामेकाक चुरचुरया जेजूच्या मोगान आनी ताका सगल्या जाणांक जेजूचो मोग दिवया. हें घडच्याक आमी सगळीं जाणां दर दिसा मागण्यांत रावतान, रातचीं 5 मिनट, सकाळचीं 5 मिनट, तेच भाशेन आतां रावया 1 मिनट आनी बाकीचें सगळें देव करतलो. आतां शेवंटयेन धरया, दोळे बंद करया आनी प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना जेजून आमी बरोवन येता. पांयाची बोटां आसा तीं सुद्दां तकली मेरेन आनी सुस्कार भायर सोडटना तकलेनसान सारकीं पांयाचीं बोटां आसात ते मेरेन सगलो सुस्कार भायर सोडटा हांव. सगलें आमचे भितर हांतलें जेजूचेर दवरता हांव. जेजू सगलें पत्करता, बरें तें अदीक बरें करून दिता, वायट आहा तें काडून आमकां आपलें बरेपणान भरता. हो अणभव आमी घेवन सगल्या संवसाराच्या आमच्या लोकां पासून मागया. तांचेय दोळे उक्ते जावन आनी ताणीन एकामेकाक तुजो जेजू मोग दाखोवंक. तुवें आमचो मोग केलाय तेच भाशेन आमचे सवय तूं तांचोय मोग कर आनी ह्या संवसारा पासून आमी मागया. सुरपुदेदरा आनी काकलूत सरा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रुमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कोश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता हांव. ती कोणवाळेन आयकून घे. ही अवचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बोळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता हांव. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यानांक एक गुणदायीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता हांव. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो तीं पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. आनी ह्या वेळार संवसारांत जी आनिकूय पिडा आयिल्ली आसा, एकामेकाक आमी लेखना, एकामेकाक आमी बोगशिना, हें सगळें काडून उडय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. भेटवणेच्या गायना वरवीं आमचें सगळेंच जिवीत आतां जेजूच्या काळजांत घालूंक आमी भेटोवया. तुझी
म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सुरपू दितात देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. भोव मोगाळ बापा, तुज्या प्रितीवंत पुताच्या काळजाचो उतरावडतो मोग पळोवन हें आमचें बलिदान दोयेन मानून घे. आमच्यो सोक्तायक लागून आमी परतून परतून तुका अपमान कोत्ता. तर ह्या बलिदाना वरवीं जेजूच्या विस्वासी मोगाक लागून उदार काकळुतीन आमच्या अपराधांचें मोगसणें आमकां दी. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्पोरा थंय उबारताव. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया, ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा, पवित्र बापा, सर्वपदीदार आनी शासनाच्या देवा, सर्वकाली आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजून आमचो इतलो मोग केलो की खुर्सार उबारलेलो आसून आमचे खातीर ताणें आपलो जीव दिलो. उगडलेल्या ताच्या कोणवळांतलें व्हांवलें रगत आनी उदक, जिवीत दितल्या संस्कारांची पवित्र सुबेक फुटली जोर. सोडवणेचे जोरींत संतोसान तान बागोवच्याक आपल्या विदलोल्या काळजांत सोडवडणार सगळ्या मनशांक आपयता. देखून आतां देवदूतां भक्तां सांगाती निरोंतरी आमी तुजी स्तुती गायतां. पवित्र 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 तोलबरांचो सर्वेस्पोर तूं. सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पोराचे नवीन येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक फेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा. ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी साशणीक करोराचें हें रगत, पातकांचें बोगसण मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगुटुया. सुम्या जेजू, आमी वो उंडो खाता आनी हे कालशींतले पियेता तितलेय पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगोडटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेल्यो पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें परजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती, तिचे पती भाग्यवन झुजे, भाग्यवन दौरमदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाताक तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय,
पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. आमचो विस्वासी मोगी आमकां एकवटून आसा आनी तो आमचे सवे बापाक आमचे उद्देशी हे मागणे म्हणटा. सुकली आमची देसां मनान दवरया, आमचे पासत आनी दुसऱ्या पासत मागतना ताचे पवित्र आत्म्यान म्हणया. आमच्या बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशेन उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय, कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं, तुमचेय सव्या आसूं. जेजूक एकवटोन एकामेकाक घरा आशिल्ल्यांक आमी ताची शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेचें जेवण हांगा पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. जेजूक आमी ओत्मीकपणी शेवूंक हें मागणें म्हणया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां आजेर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास ओगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. गे दोनया, म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणे तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. देवा आमच्या बापा, ह्या प्रिती मोगाच्या संस्कारांत आमी वांटो घेतला. ताचे वरवीं स्वयंमा व्हरतो मोग आमच्या काळजांनी पेटोय. अशें तुज्या पुता जेजू सरशी आमकां ओदीक ओडून घे
आनी आमच्या भावा भयणी सवें तो खरेंच जियेता म्हूण ओळखून मोगान तांची चाकरी करूंक आमकां करपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. भयणीनो आनी भावनो, परब बी तुमकां जेजूच्या भोवपद पवित्र काळजाच्या ह्या संभ्रमणेची तर तुमकां सदांच जेजून बाळगून दवरलेली आसा. तुमी इतली भावडतान ह्या संभ्रमणेंत वांटो घेतात तर तुमकां आशिर्वादान बरोंक हो आशिर्वाद हांव तुमकां दितां. आनी सगल्या जाणांक हांव दिनवासतां जीं आमकां तरेतरेची मदत करतात. तितल्यांकूय सर्वेस्पो तुमचें सवें आसूं, तुमचेंय सवें आसूं. आनी सर्वोदिदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां जेजूच्या मोगान जिवंक धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. काळजा जेजूच्या धाकट्या मोगान पेटलोल्या दोर्या कुर्बेच्या मुनिस्कुलाच्या आसऱ्या. भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेरा, आमचो दृढ विस्वास तुजे सदांच आसा म्हूण आमी कसल्याय संकश्टांक फुडो करूंक भियेना. कित्याक तुवें आमकां केन्नाच सोडूंक नाय, पूण तुज्या आसऱ्या खाल सदांच आमकां राखल्याय आनी सांबाळल्याय. हालींच कोविड-19 हें पॅन्डेमीक वायरस आख्ख्या संवसाराक शिंपडलेलें आसून लोकांक ओजारांनी मारून उडयत आसा. पूण तुज्या आसण्यांक आनी मागण्यांक लागून आमकां गोंयकारांक ह्या पिडेंतली तुवें निवारली. ह्याय फुडें आमकां राखतलोय आनी सांबाळटलोय म्हूण आमकां खात्री आसा. आनी आमकांच न्हय पूण सगल्या इंडियेच्या आनी संवसाराच्या लोकांक तुज्या आसरा खाल दवरून आमकां सगल्यांक ह्या पेस्त पिडेंतली वाचयतलोय म्हूण बोरवांसो आसा. ही कृपा आनी मागणें बापाक मानता तसलें जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता. आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटा. आमेन.